आयुष हॉस्पिटल जाल्या उपरांत पंचकर्मा एसिस्टंट आणि योगा एसिस्टंट हे जे आमकां टॅक्निकल सपोर्ट जाय आशिल्लो. नॉट अ सिंगल टॅक्निकल पर्सन इज अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गोवा. सो दॅट वी हॅव स्टार्टेड विथ द कोर्स बोथ पंचकर्मा एसिस्टंट आणि योगा एसिस्टंट हे दोन्ही कोर्सीस आम्ही सुरू केल्या. इन फ्युचर म्हणजे आयुष मिनिस्ट्री फॉर्म जाल्या उपरांत प्रत्येक कडेन वेलनेस सेंटर सुरू जावपाक लागला. प्रत्येक वेलनेस सेंटरान योगा एसिस्टंट मनीस जाय पडला, जेंट्स आणि लेडीज. आज आमच्या कडेन पळयता की ट्रेन मॅनपॉवर अवेलेबल ना आणि म्हणून तर हे कोर्सीस आम्ही स्टार्ट केला. इन लॉंग रन तशें खूब मोठ्या प्रमाणात योगा वेलनेस पंचकर्मा एसिस्टंट हांची गरज आसतली. नॉट ओनली इन द हॉस्पिटल्स बट इन फ्युचर it is in the hotels also, because of many wellness centers is coming in the state, because we are promoting the wellness tourism. आणि ताकाच लागून इन फ्युचराक ह्या वेलनेस टुरिजमानूय बी अशा पद्दतीचे इन्स्ट्रक्टर जाय पडटले. म्हणून हो फुडले विजन पळोवन आमी आतां कोर्सीस सुरू करता. खंयच्याय ITIच्या कोर्साक जरी एडमिशन घेतलें आसत जाल्यार स्कॉलरशीप वेदांता कडल्यान मेळटली आणि इन फ्युचर प्लेसमेंटा खातीरय बी ते मदत करतले आणि वेगवेगळे कडेन प्लेसमेंट सुद्दां जी आसा पळय ताच्या कडल्यान मेळटली. म्हाका दिसता मॅक्झिमम सगळ्याक भुरग्यांनी 10वी 12वी ग्रॅज्युएट जावन घरा कडेन बसच्या पेक्षा आपल्याक स्कील अपग्रेडेशन करपाची गरज आसा. ते जर स्कील अपग्रेडेशन केलें जाल्यार निश्चित रित्या गोंयांत वेगवेगळे जॉब अवेलेबल आसा आणि ते जॉब अवेलेबल जावपा खातीर आमी स्कील अपग्रेडेशन सातत्यान करचें.